कटमगाळीचो राजा, कटमगाळीचो दादा म्हणल्यार आमचो हो कटमगाळ दादा. देवचार म्हटल्या उपरांत कितें आसा, देवांचो देव. तूं खंय त्रासार पडलो रोखडोच तुका तो हाडून धरप पाहिजे. दादा गुलां मारतालो, दादा मागीर आमकां डायरेक्ट वाट दाखयतालो. आतां सगळ्यो बायलो बिलो येता, कित्याक देवाचो भावार्थ वाडला. हांगा हे पयले मुख्यमंत्री बांदोडकार सुद्दां गोडशाक येताले. केल्ले पासून आसा हांव तुका सांगूंक शकना, पूण बरें पळय खूब शेकडो वर्सां पयलींच्यान गजाल आहा. हांगासर हे आमचे गांवचे लोक शेत रोयताले. हांगा कांयच आंबे झाडां कांय नाशिल्ले. आंबे झाडां पळय आतां कांय नाशिल्लीं. तेन्ना हे शेत रोयताले पळय, तेन्ना एक वर्स अशें जालें की म्हारोग कसो शेताचेर येयलो आनी हो रोगान म्हणटा हें शेत सगळें करपोन गेलें, किडी मुयांनी खालें. तेन्ना हांगासर लोकांनी गांवच्या लोकांनी थारायलें की एक हांगासर देव कितें तरी आसा म्हूण तें देवाक तेंच्यांनी सांगणें घातलें. दादा महाराजा, जर हे गोडशे आमी वर्सान वर्स तुका घातले त्या टायमार जाल्यार ही रोगराई वयतली. 4 गांवचे हे मुळ्या कडल्यान म्हणटा घालून घेतले आनी ते मुळ्यान सांगलें आनी तें साध्य जालें. आनी शेत आशिल्लें तशें 2-3 म्हयन्यांनी जशाक जशें आशिल्लें तसो जावन म्हणटा चमत्कार जालो. तेन्नाच्यान ह्या गांवांत म्हणटा अशी रोगराई जावं शेत भात पीक म्हणटा भरपूर येता. सगळ्या गांवकाऱ्यांक शब्दाक गाठीक धरून सगळ्या गांवांत जितके पुरीस आसा नाजाल्यार सगळे देव देवता आसा बाकीचे सगळे तांकां सगळ्यांची शब्दाक गाठीक धरून ही सगळी आमी गोडशे घालताले. पूण हें जें गोडशें सुरू जालां तें फक्त सुरवाती ज्यो साथी येवपाक जायना म्हणून सुरू जाल्लें. आनी तेन्ना सावन बांदोडे भुंयक म्हणटा ती खंयचीच साथ येयली ना. पयलींच्या सुरवातीच्या काळांत फक्त गांवच्या पुरतेंच आमचे हे गोडशें आसतालें. आतां ते सगळे लोकूच भायले येता. लोक म्हणल्यार आतां खूब लोक भरपूर जमता. आतां 2-2.5 म्हणल्यार आमचे गोडशे घालतात. लोकांक खबर आसा म्हणजे ते टायमार कांयच नाही म्हणल्यार लोक 7-8 हजार लोक तरी जातात. पयलीं आमच्या भुरगेपणान 1 किंवा 2 ही गोडशी जाताली. बांदोडकार घालताले, कावडेकार घालताले. आतां फक्त कितें जालां ताका फाटे फुटल्याक 1, 2, 3, 4 जाले. म्हाका दिसता देवाच्या बी मनान अशें जालें की 1 2ची 3 जावची, 3ची 4 जावची अशी आतां प्रत्येक श्रावणान 4य आयतार म्हणटा ते अशे गोडश्याचो हो आतां उत्सवूच म्हणूं शकता आमी. हो उत्सव आतां साजरो करता. गोडशे म्हणल्यार कितें, कोणी तांदूळ दितात, मूग दितात, कितें देवाक हांगयल्लें कितें कितें आसा पळय तें दितात. तुमकां आतां गोडशान सामान तें पडपा जाय जाल्यार पयलीं सकाळीं फुडें तें हाडून 10 पयलीं बी अशें दिवपाचें. सारके दनपारच्या टायमार आमी हांगासर हे गोडशें घालताले. ते मागीर आमी जे कोणी दिले पळय तेंचे आमी सगळे मूठ मारून ते आमी गोडशाक घालता आनी ते तेंचे पावोवन घेतात. हे जे गोडशाक जे पळय कोण कितें मागता तें आमी लोकांक देवाक पर्यंत पावोवपाचे प्रयत्न करता. हाची गुडी आसता पळय ती लायली न्ही मागीर फक्त तूं सांगणें घालपाचें, पांय पडपाचो. पयलीं बायलांचो असो हें नाशिल्लो, हांगासर वावर नाशिल्लो, ताका लागून हे गोडशें दादलेच घालताले. आतां सगळ्यो बायलो बिलो येता, कित्याक देवाचो भावार्थ वाडला, देवाचेर विश्वास वाडला, त्या प्रमाणे लोकांची उपस्थिती वाडल्या. आयज म्हणटा हांगासर न्ही अवघ्या महाराष्ट्रान सुद्दां लोक येता. महाराष्ट्र कर्नाटकाचे लोक सुद्दां येता. हो जो सुंदर परिसर आसा तातूंतच हे जे देव आसा ताका लागूनच हे लोक मुद्दम जाण हांगासर पळोवपाक हे कितें तरी आसा अशें म्हणून एक पॉझिटिव्ह एनर्जी हांगासर सदांच उरता. हांगासर भितर सरल्या उपरांत एक वेगळाच प्रकार दिसून येता मनशाक.